प्रितीच्या भावान भयणो, ह्या दिसांनी आमी पळयत आसा जेजू धर्मशास्त्रांचेर आनी फारिजांचेर जायतो निराश जाल्लो आसा आनी जायतो ताचो राग आमकां दिसून येता. तो तांकां कडक उतरांनी तांच्या तोंडार तांचें सोत कितें तें तो मारता. आनी हें आयच्या दिसांनी आमी वाचीत आसा. तो तांकां बरींच स्ट्रॉंग उतरांनी तो तांकां फुडो करता. हें अशें कित्याक काय? मोगाच्या भावान भयणो, आमी जाणा आमचो जेजू एक मोळ काळजाचो, एक मोगाळ काळजाचो. आनी जेन्ना कोणूच पातकांत पडटा, जेन्ना कोणूच वायट मार्गार वता, जेजू ताका उक्त्या मनान, उक्त्या काळजान आनी उक्त्या हातान तो तांकां आपणाशी घेता, तांकां बक्षिता आनी तांकां पेकोवणी दिता. जे कोण चोर नागोवणी आसा तांकां तो घेता. ताच्या शिस्तां मदें आमी पळयत जाल्यार ताचे शिसूय जायते जाण ते जायते, एक 2 उसूलदार आसा, एक ताका जुदास आसा जो ताका धरून दिवपाचो आसा, तसले मनीस आसात. पूण जेजू तांकां दया दाखयता आनी आपणावन घेता. पूण हें फारिजांवाक आनी धर्मशास्त्र्यांक कित्याक करिना काय? कित्याक मोगाच्या भावान भयणो, हे जे मनीस कोण वायटवे रस्त्यार वयतात, जे पातकांत आसात, ते जाणा ते वयतात खरें, पूण जेन्ना जेजू तांच्या जिवितांत भितर येता, ते आपणाची चुकी वळखतात आनी बक्षण मागोवंक जेजू लागीं येतात. पूण आनी ते आपणाचें काळीज आनी जिवीत बदलूंक तयार आसात. आमी जाकिवसाचें उदाहरण घेवया. जाकिवस जायते नागयतालो आनी ताका जेजूक पळोवपाची इच्छा आसली. आनी आमी जाणा ती काणी. तो रुखार चलता आनी जेजू ताची इच्छा पळोवन आपुणूच ताच्या घरा भितर येता आनी जाकिवसाचें आख्खेंच जिवीत बदलता आनी तो सगळ्यांक नागयल्यांक तांकां परतून फारीक करूंक मुखार सरता. हेंच हे धर्मशास्त्री आनी फारिजांव करिनासले. ते जाणात चुकी करतात म्हूण, तरी आसतना तांच्या जिवितांत व्हडपणां भरलेलीं आनी ते आपणाची चुकी ते मानून घेनासले. हाकाच लागून जेजू तांचेर रागार जाता, तांचेर निराशी जाता आनी ह्याच स्ट्रॉंग आनी कडक उतरांनी तांकां फुडो करता. मोगाच्या भावान भयणो, आमी आमचें जिवीत ह्या धर्मशास्त्री आनी फारिजांवाच्या जिविताक लागीं आमी सर करूंक जाता. आमी जायते फावटी पातकांत पडटात, चुकीयो करतात, वायट मार्गार वयतात. पूण जायते फावटी आमी ह्या धर्मशास्त्री आनी फारिजांवा भाशेन जाल्यांत. आमी व्हडपणान आमची चुकी मानून घेवंक तयार आसनात. मोगाच्या भयणो, आयचो शुभ वर्तमान आमकां आपयता, जेजू आमकां आपयता आपणाच्या जिवितांत भितर घेवंक. आनी आमी आमची काळजां उक्ती करून जेजूक आमच्या जिवितांत भितर घेवंक गरजेचें. नाजाल्यार आमचें जिवीत सारकें वचचें ना. तर आयच्या दिसाक आमी मागण्यांत बसता आसतना आमी हीच कृपा देवा लागीं मागुया. देवा लागीं आमी हीच जेजूक आमचें काळीज उक्तें करूंक आनी जेजूच्याच अनुभवान आमी मुखार चलूंक, आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आमी वावरुया.